नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365च्या कोकण खबरो आणि हांव उर्वशी नाईक। देशभर उन्नावच्या आसिफा खातीर आणि हेर चलयांचेर जाल्ल्या बलात्कारांचेर लोक न्याय मागत आसा। काणकोणच्या एका 6 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार जालो। 4 म्हयन्याच्या काळात 3 वेगवेगळ्या सुवातांचेर चलयेचो छळ आणि तिचेर बलात्कार केला म्हणून पुलिशेन 3 सिक्युरिटी गार्डांक अटक केल्या। ते चलयेची आवय 3 म्हयन्याआधी भायर पडिल्ली आणि नगरशे काणकोणा एक बांदकाम चालू आसा ते सुवातेर ती आपल्या बापाय सांगातान रावताली। गुन्यांवकारी थंयच रावताले। चलयेचो घराबो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो, मात ती फाटली जायती वर्सां गोंयांत रावताली। शुक्रारा राती ते अल्पवयीन चलयेन आपल्याक त्रास जाता ते भावाक सांगले आणि ताणे उपरांत बापायक सांगले। बापानूच पुलिशेंत कागाळ केली। चलयेचो छळ केला, तिचे अपहरण केले आणि बलात्कार केला म्हूण गुन्यांवकारांचेर पुलिशेन IPC आणि पोस्को कायद्या खाला केस घातल्या। हालींच गुन्यांवकारी कायदो सुदारणेच्या आदेशांत भुरग्यांचेर आगळीक करतल्यांक मरणाची ख्यास्त फरमायल्या, पूण गोंयांत गुन्यांवकार सोदून काडपाचो आंकडो साप्प उणो आसा। हालींच आयिल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत फाटल्या 4 वर्सांत 322 बलात्काराच्यो केशी सापडल्यात आणि दर म्हयन्याक 7 बलात्काराच्यो केशी। मात गुन्यांवकार सोदून काडपाची टक्केवारी फकत 1.86%। 52.2% केशींचेर ट्रायल चालू आसा आणि 18% 8 केशींनी गुन्यांवकारांक निर्दोश सोडल्यात। तशेंच 20% केशींचेर तपास चालू आसा। तपासणेंत पुलीस सारकी चौकशी करिनात आणि गुन्यांवकार तशेंच साक्षीदार तांचे म्हणणें बदलतात, देखून ते निर्दोश सुट्टात अशें कांय वकील सांगतात। काणकोणच्यान खबराकार देविदास गांवकार। आयतारा फोंडे नगरपालिकेची वेंचणूक चडशी शांततायेन जाली, मात 2 पॅनलांच्या वावुरप्यां मदीं मात बोवाळ जालो। वेंचणुके खातीर 76.43% मतदान जालें। वेंचणुकेचो निकाल 7 मे दिसा जाहीर करतले। फोंडे नगरपालिकेची वेंचणुकेक 3 मुखेल पॅनलां आसलीं, भाजपा, काँग्रेस आणि मोगो पक्षाची। सुमार 74 उमेदवारांनी वेंचणूक लढिल्ली। पालिकेच्या 15 वॉर्डां खातीर सकाळी 8 मतदान सुरू जाल्लें आणि सांजे 5 सोंपलें। Finally, the poll of Fonda Municipal Council is ended peacefully. There is no untoward incident reported, and there is no problem of law and order. The overall percentage is 76.43. 43. The highest percentage is in ward number 14, that is 82.75. And the least we reported in ward number 12, that is 68.33. पुरा वेंचणूक शांततायेन जाली अशें म्हणूं येता। फकत फोंडेचो आमदार रवी नायक आनी मोगोचो केतन भाटीकारा मदीं बारीकसो वाद जालो। रवी पंडीत वाड्यार आशिल्लो ते केतनाक खटकले। रवीन वेंचणुकेक आपले फोंडा सिटीजन्स डेमोक्रेटीक फ्रंट हे पॅनल घातला। प्रत्येक आयताराक भायर भोंवता किंवा ऑफिसां मेळटा। हांव आयज हांगासर येयल्लो आनी बाकीच्या वार्डांनी बाकीच्या सगळ्या वार्डांनी गेला। हांगासर येवन तो भाटीकार म्हाका हांगा रावनाका म्हणटा, तूं कोण, तेका ऑथॉरिटी कितें आसा? तांच्या नशिबांत कितें आसा तें 7 मेकूच कळटलें, पूण पळोवया कांय उमेदवारांक कितें म्हणपाचें आसा तें। कित्याक हांवें लोकांची कामां केल्या आनी म्हाका दिसता हांवें कितें तरी डेवलपमेंट केलां जें लास्ट कितलींच वर्सां जालीं कांयच केल्लें नाशिल्लें। तेतून कितें तरी हातभार हांवें घाला ना अशें न्ही, आनी नॉट सामकें कंप्लिटेड म्हणना, बट आय ट्रायड माय बेस्ट। हे पयले फावट हांव कंटेस्ट करता इलेक्शन म्युनिसिपालिटीचे आणि लोकांचो म्हाका बरो रिस्पॉन्स आसा। आनी आमी हेजे पयलीं सुद्दां लोकांची बरीच कामां केल्लीं आसा। कसलीं आसूं बारीक बारीक लोकांचे कसलीं बारीक बारीक कामां सुद्दां आमी स्वता जावन आमी मामलेदार म्हण खंयी वचून आमी स्वता केल्लें आसा। फाटल्या दिसान सुद्दां आमचे मिनिस्टराचेर वक्तव्य तुमी आयकलें आसतलें की हे फाटलें कावन्सील आसा तें सामकें करप्ट आशिल्लें म्हणून ताणें स्टेटमेंट केल्लो, कळ्ळें न्ही। सो तेजे वयल्यान तुमी चिंतात ते तर अशें उलयता आनी तेंची युती आशिल्ली फाटल्या वेळार सुद्दां। सो ह्या फावटी लोकांक नवीन जाय आनी लोक सगळे आमचे फूल नवीन निवड हाडटले। अशें दिसलें की गांवांतल्या सगळ्या भितरल्या गांवांत हांव पावलां अशें दिसपा लागलें म्हाका। आनी ती स्टडी करून हांव लोकां पर्यंत गेलो आनी लोकांक सांगलें तुमचे म्हाजे कडल्यान हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता कितें, हें लोकांक पटोवन दिलें हांवें। लोकां आतां कितलो म्हाजेर विश्वास दवरला तो म्हाका खबर ना। तुम्ही जाण आसतले कांय मंत्री लोकांनी आमदार लोकांनी अशे कॅन्डिडेट घातल्या विदावट अ विजन। कॅन्डिडेट गायल्या अरविंद स्वारिसाक डिफीट करपा खातीर। हेतू तेंचो डेव्हलपमेंट ना, हेतू तेंचो कोणाक तरी डिफीट करपाचो। डिफीट हूम? डिफीट डेव्हलपमेंट, डिफीट पीपल हू आर ट्रायंग टू डू गुड वर्क। I am staging a comeback in the municipal council. 5 वर्सांनी कांयच करूं ना, कांयच म्हणल्यार कांयच करूं ना। सादारण एक कसलो फातर सुद्दां बुन्यार घालना
आनी ह्या लोकां कडल्यान एक्सपेक्टेशन आनी कितें आसतलें अशें लोक म्हणटात. हांवें जे लास्ट टायम गार्बेजीचें काम केलें, जी जबाबदारी म्हाका गार्बेजीची जबाबदारी दिल्ली ती हांवें यशस्वी रितीन पार पडलेली आसा. आनी जेन्ना हांव लोकां कडेन गेला परतो की हांवें व्हॅट गार्बेज जी आसा ती व्हॅट गार्बेजीचो संपूर्णपणे फोंडेच्यान मुक्त केल्लें आसा, तेन्ना म्हाजो आतां एक बेज आसा की तालुका लेवलाचेर प्लास्टीक आसा ताजो प्लांट हाडून प्लास्टीक इंटू फ्युअल हो प्लांट हाडलो जायत न्ही फोंडेचे सरावंडींग सगळें तुका क्लियर जातलें. फाटल्या 5 वर्सान हांवें जी आमच्या वाड्यार जी विकास कामां केल्ली आहा लोकांक सदांच एप्रोचेबल अशें आसतालो आनी एकंदर आयचो रिस्पॉन्स पळयता विजय म्हाजो जातलो अशी खात्री आसा. तुमची अशी कितलीच एलिगेशन जाली करप्शन ताजेर तरी आसतना खूब आहा. एलिगेशन खूब लोक करता पूण एलिगेशनान बेजलेस आसा हें सगळ्यांक खबर आसा, म्हणूनच रिजल्ट 7 तारखेक फोंडेच्या जनते मुखार येतलो. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. साणिल्ल्या मेळा उदकाच्या प्रकल्पाचेर कोलवेचे ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. साणिल्ल्या मेळा उदकाचो विलो लावपाच्या बाबतींत पंचायतीन आपल्याक काळखांत दवरला अशें सरपंच म्हणटा. हे ग्रामसभेत प्रादेशीक आराखडो 2021 येरादारीचे प्रस्न तशेंच हेर कांय प्रस्नांचेर चर्चा जाल्ली. साणिल्ल्या मेळा उदकाच्या प्रकल्पाच्या बांदकामाचेर लोकांनी प्रस्न विचारल्यात, कारण उपरांत ते उदक दर्यांत सोडीत म्हूण ते भियेल्यात. हाका लागून कोलवेची वेळ बुरशी जातली आनी ताचो परिणाम पर्यटनाचेर जातलो अशें थळावे म्हणटात. पयलीं हो प्रकल्प 1.5 MLD उदकाचेर काम करपाचो आसलो, मात उपरांत ते वाडोवन 7.5 केले. तशेंच प्रादेशीक आराखडो 2021च्या आड ग्रामसभेत एकमतान ठराव घेतलो. तेजे डिसिजन जाल्ले बरे RP21 आनी आमगे सिवेजीचे RP21 ऑल द ग्राम सभा रिजेक्टेड decided to scrap the RP21 and the result was taken anonymously, supported by all the members. Including we have Panchayat body also supporting the resolution. And about the civil one, there was a heated discussion. So आता तेमी पहिले हिंगा आता ते Panchayat decided, Gram Sabha decided to send him Shukos come stop notice. कित्या लागून तेमी आता जेन्ना ते सिवेज ट्रिटमेंट करताले तेन्ना प्रेजेंटेशन केलें ना, म्हणून एक पंचायत फायल इतल्यान ना. कोलवेच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. नावेलीचे ग्रामसभेत PDA आनी प्रादेशीक आराखडो 2021 चालीक लावपाक विरोध केला. तशेंच गांवाक वेगळे पुलीस स्टेशन घालपाकूय तांचो विरोध आसा. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत नावेलकारांनी 1.46 कोटी रुपयाचो अर्थसंकल्प मान्य केलो. अधिकारी म्हूण दावो करून कांय लोक पंचायतीत घुशिल्ले आनी ज्या फायलींक कोणाक हात लावपाक मेळना त्यो फायली तांणी पळयल्ल्यो. तोच प्रस्न ग्रामसभे वेळार लोकांनी मांडिल्लो. आयज आमी ग्रामसभेत बजेट पास केला इयर 2008 to 2019 1,46,85,500 आनी आमी ते PDA अपोज केल्या आनी आमी पुलीस स्टेशन आमी पयलीं अपोज केले. आमची पंचायत बॉडी आतां ग्रामसभा नापोली कॉन्स्टिट्युएन्सी पुलीस स्टेशन नाकूच सांगला, सो आमगे मार्गांव पुलीस स्टेशन नियर बाय आहा. आनी आमी नेक्स्ट आमगे एक ग्रामसभेक इशू जालो आमचे ऑफिसान कोण तरी ऑफिशियल येवन ऑफिशियल फायल्स चॅक करता म्हणून. सो तेचे आमकां आयडिया ना कोण येता खंयच्या टायमार येता कसल्यो फायल ओपन करता. सो हेचेरूय आमी एक्शन घेतली. ओपन स्पेस आहा तेचेर आमी आमचे जे पर्यंत आमकां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां लास्ट इयर डिसेंबर 19 आमकां एवॉर्ड मेळ्ळे. ते पर्यंत आमची बॉडी आनी एफर्ट घालून फुडें वचपाक दिता आनी ते तेंचे सजेशन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा सजेशना प्रमाणे ते आमकां एक बेलिंग मशीन इन्स्टॉल करपा लायला आनी एक ओपन स्पेस सायट आयडेंटिफाय करपा लायल्या. सो आमच्या पंचायत बॉडीन ही सायट आयडेंटिफाय केल्या. नावेलीच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया एक वेवसायिक विराम. विरामा उपरांत उपकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ह्या वर्सा उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे परीक्षेत चलयांनीच बाजी मारली. देंपे उच्च माध्यमीक विद्यालयाची विद्यार्थी सावी नाटेकार हिणे विज्ञान शाखेत पयली सुवात मेळयली, जाल्यार त्याच महाविद्यालयाची शिवानी भिडे हिणे वाणिज्य शाखेत पयली सुवात मेळयली.
कला शाखेत झेवियर महाविद्यालयाचे नेरिसा जुजारेतान बाजी मारली. वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांची पास जावपाची टक्केवारी सगळ्यांत चड 90.58% आसा, जाल्यार कला शाखेची टक्केवारी 85.17% आसा आनी विज्ञान शाखेची टक्केवारी 82.31% आसा, जाल्यार वेवसायीक शाखेची पास जावपाची टक्केवारी 82% वयर आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयतारा केळशेची ग्रामसभा जाल्ली. मिनी इंडिया प्रकल्पाक हरकतना दाखलो न दिवपाचो थाराव ह्या वेळार घेतलो. तशेंच वेर्णा उद्देगीक वसाहतीत आशिल्ल्या उद्देगांनी केळशेच्या तरणाट्यांक रोजगार दिवपाक जाय अशें तांणी मागला. हेर खंयच्याय प्रस्नांचेर चर्चा करपाचे रद्द केले म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत हुस्को उक्तायलो. जेन्ना केळशी कुठ्ठाळी पंचायतीचो भाग आशिल्ली तेन्ना ज्या प्रकल्पांचें काम पुराय जालां त्या प्रकल्पां खातीर कुठ्ठाळी पंचायतीक पयशे दिवचे नात असो थाराव हे ग्रामसभेत घेतला. आमच्या गांवांत 100 फॅक्टरीज आसात, 100, आनी तितून आमचे केळशीच्या गांवचे कोण चडशे लोक काम करिना. आमी पंचायताक सांगला तुमी तांचे कडेन डायरेक्टली उलयात आनी कितले वॅकन्सी आहा ते तुमकां म्हणजे पंचायतात कळोवन दियात आनी आमच्या भुरग्यांक तुवें सर्वीस दिवपाक तांचे कडेन मागात म्हणून. मिनी इंडियाचो ताणें प्रपोजल धाडलेलो की आपूण वॉटर स्पोर्ट्स करता आनी एक फ्लोटींग प्लॅटफॉर्म घालता म्हणून. आनी ताणें पंचायताक सांगला की तुमकां तेजेर NOC दिवपाक कांयच ना अंडर 66 एक्टाचेर पंचायत. पूण ते सगळे NOC दिवपाक खंयचेंय कसलेंय काम करूं आमचे विलेज पंचायताचे ज्युरिडिक्शनाक. सो अंडर सेक्शन 66 पंचायताक पावर आसा वो पंचायत इज द ऑथॉरिटी म्हूण तांकां लेटर बरोवपाक आमी सांगलां. पूण पंचायतान तांकां ऑलरेडी सांगलां की आमी तांकां NOC दिवचे ना म्हणून. केसळाचे आमचे एल्मा मॅडमीन आमकां भरपूर हें केलें, फास्ट ट्रॅकान धाडलें ताणें, बरें फास्ट मुवमेंट चलता आनी इट इज ऑन फायनल लिस्ट म्हणून ते सांगलां. लायक 35 रूम्स बीन वीथ हॉटेल्स अकोमोडेशन आसतलें म्हणून सांगलें ताणें आनी ते फायनल लिस्ट आसात सद्या, टेंडरींग बीन जालें. केळशेच्यान खबराकार हिरू महाले. गांवांत आनीक कांय बार्रां घालपाक परवानगी दिल्या म्हूण मये वांयगणेची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली. 6 पंचायत वांगड्यांनी ह्या थारावाक विरोध केल्लो. गांवांत आनीक बार्रां घालपाक हरकत ना दाखलो दिवप ना असो थाराव फाटले ग्रामसभेत घेतिल्लो आनी आतां आनीक बार्रां घालपाक घातिल्ल्या थारावांक परवानगी दिल्या म्हूण लोकांनी तशेंच हेर कांय पंचांनी हुस्को उक्तायला. फाटल्या जी ग्रामसभा आसली तितून आमकां 2 बार्राची एप्लिकेशनां आयिल्लीं. आमी ती ग्रामसभेक थेयली. ग्रामसभेक दवरून तेजेर चर्चा जाली. चर्चा जाल्या उपरांत काही लोकांनी ताका विरोध केलो म्हणून तसो आमी तो ठराव बरयलो की आनी फुडले मिटिंगेक तो कन्फर्म करपाचो असो म्हणून. आयज जेन्ना मिटिंगेक जो तो कन्फर्मेशनाक येयलो त्या वेळार 2 ग्रूप जाले. एक ग्रूप म्हणलो बार्रां जायी, दुसरो ग्रूप म्हणटा बार्रां नाका. म्हणटकूच तो आमी ठराव मतदानाक घातलो. जेंकां बार्रां जायी तांकां उबे राव म्हणून सांगले. त्या वेळार 23 लोक रावले आनी जेन्ना बार्रां नाका म्हणटा पळय तेन्ना तितून 6 लोक उबे रावले आनी बाकीचे लोक असले ग्रामसभेक ते तटस्थ रावले. तसोच आमी ठराव बरयल्लो आसा. फाटली जी आमची ग्रामसभा जाल्ली आणि 2009 आमी ग्रामसभेन सतत ठराव मांडीत आसा की मया गांवान ह्यान फुडें आनी नवीन बार्रां जी आसा ती जावची न्हू म्हणून. ह्या गांवान ऑलरेडी 42 बार्रां रजिस्टर आसा आणि 22 बार्रां बेकायदेशीर चलयता ह्या गांवान. वेळोवेळी आमी पंचायतीक प्रश्न विचारले आनी पयलीं कितले फावटी की ह्या गांवान कितकी बार्रां आसा जाल्यार केन्नाच सक्षम उत्तर दिवपाक शकले ना. ही बार्रां मुळे गांवचे तरूण वर्ग जो आसा पळय तो आयज सगळो न्हू भरकटलेलो आसा. नाका असलेल्या व्यसनांक लागलेले आसा. तुमी रस्त्यार एक जर पळयशात न्हू जाल्यार आयज बाटल्यांचे राशी पडलेले आहा. तुमकां आत्तां व्हरून हांव दाखोवपाक शकता. जवळ जवळ 200 ते 300 सोऱ्याच्यो बाटल्यो तिनसांजच्या टायमार हाजनेरी करता, बार्रांनी घेता आनी वचून रस्त्यार एक बसता. दिवचलेच्यान खबराकार महेश गोवेकार. फोंडे नगरपालिकेची वेंचणूक सोंपता म्हणसर आता सगळ्यांचे लक्ष सांखळे नगरपालिकेचे वेंचणुकीचेर लागला. ही वेंचणूक 2 मे ह्या दिसा जातली. ह्या फावट भाजपा जिखतली असो दावो ते करतात. मात विरोधी पक्षाच्या धर्मेश सागलानीन टुगेदर फॉर सांखळेच्या बावट्या खाला तांच्या उमेदवारांची नावां जाहीर केली. पळोवया हाचेर अदीक माहिती. सांखळे नगरपालिकेचे वेंचणुकेक थोडे दीस उरल्यात. सागलानीन आपल्या उमेदवारांची नावां जाहीर केली. सांखळेन खुबशीं कामां जावपाची उरला, ताका आमी प्राधान्य दितले. जे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स आसा ते आमी हातीन घेतलेले ते कंप्लीट करपाक आमचो
प्राधान्य कंप्लीट करपाक आमचें प्राधान्य आसतलें तें जावन आसा एस टी पी कनेक्शन, मागीर रिनोवेशन ऑफ फिश एंड वेजिटेबल मार्केट, चिल्ड्रन्स पार्क एट देसाई नगर, ओपन एअर जिम एट देसाई नगर, ओवरहेड वॉटर टँक एट वसंत नगर, म्युनिसिपालिटी ग्राउंड जो म्युनिसिपालिटी फंडांतसून आमी घेतला ते काम चालू आसा, ते कंप्लीट करपाक आमचें प्राधान्य आसतलें. तशेंच इम्प्लिमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लॅन, शिफ्टिंग ऑफ न्यू म्युनिसिपालिटी बिल्डींग, आमची न्यू म्युनिसिपालिटी बिल्डींग कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. मात सागल्यांनीच्या पॅनलाचो तांकां कांयच फरक पडना अशें भाजपा म्हणटा. पार्टीचे पॅनल फूल फ्लेज तयार जाला निवडणुका लडोवपाक आनी निवडून येवपाक. ह्या फावट आमकां स्पिकराचो आनी पार्टीचो इतको सपोर्ट आहा की आमचे 13 मनीस, आमचे 13 कावन्सिलर निवडून येतले आनी ह्यान फुडली म्युनिसिपालिटी आहा ती 5 वर्सांक आमी गांवचो विकास करपाक, साखळेचो विकास करपाक कटिबद्ध आसा. साखळेच्यान खबराकार महेश गोवेकार. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ली खबरो. आयतारा सकाळी फोंड्या बाजारात एका दुकानाक उजो लागून गोबड जालें. उजो लागपाचें सारकें कारण अजून कळूंक ना, मात दुकानदार म्हणटा शॉर्ट सर्किट जाल्लें. पळोवया हाचेर अदीक म्हायती. फोंड्या पालिका बाजारा कडेन बॉम्बे स्टोर हें दुकान आसा. दुकानात रेनकोट, पावसाची चपलां, सत्र्यो आनी हेर नवें सामान आशिल्लें. दुकानाच्या स्टोर रूमाक उजो लागिल्ल्यान हें सगळें सामान गोबड जालें. उजो पालोवपी दळाक हो उजो पालोवंक सुमार 2 वरां लागलीं. सब प्लास्टिक का सब माल गुड्स था वो सब जल गया. कैसा लगता है आपको? शॉर्ट सर्किट से. शॉर्ट सर्किट. कितना लॉसेस होगा आपको? कम से कम एक 80 लाख का लॉस हो गया. 80 लाख का पूरा गया. खाली साटा ही था 60 लाख रुपए का. साटा रेनकोट और 60 लाख रुपए तो खाली सीजनल अभी माल आ गया था. हाँ अमरेला. आप क्या होलसेल करते क्या? होलसेल का. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. शेनवारा जाल्ले अखिल गोंय व्हॉलीबॉल सर्तीचे वस्तादपण गोंय पुलिशेच्या पंगडान मेळयलें. गोंय पुलिशेन मेर्शेच्या ओम शिवशंभो पंगडाचेर हार घातली. हे सर्तीची फायनल करमळे केरीच्या हनुमान स्पोर्ट्स क्लबाच्या मैदानार जाल्ली. खेळाचे प्रदर्शन घडत असताना डिसिप्लिन ही अत्यंत महत्वाची आसा. ताजेर खुबश्या खेळगड्यांनी फोकस करपाची गरज आसा. वेळ हो अत्यंत महत्वाचा आसा. तो वेळ सांबाळप, ताचो ताळमेळ करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. ती जबाबदारी प्रत्येक खेळाडून आपल्या खांद्याचेर घेवपाची गरज आसा. एकाच सांगून परत एकदा हनुमान स्पोर्ट्स क्लबाचें अभिनंदन करता. तांचे मुखावेले वाटतली सुयश चिंतिता एक ऑल द बेस्ट म्हणटा. 23 तारखेचे आमी टुर्नामेंट स्टार्ट केल्लो. आयज ऑल गोवा इन्वायटेड. तसोच आमचो एसोसिएशनाच्यो टिमी आशिल्ल्यो. एसोसिएशनाच्यो आमच्यो 18 टिमी आशिल्ल्यो. तो वेगळो टुर्नामेंट. आनी ऑल गोवाच्यो आमच्यो 8 टिमी आशिल्ल्यो. सिलेक्टेड 8 टिमी आसलेल्यो. तो वेगळो टुर्नामेंट. अशें करून आमी 2 टुर्नामेंट एकाच ग्रावंडार आमी एकाच वेळेर सुरवात केली. 23 तारखेचे आमी ती टुर्नामेंटाची सुरवात केली. ते आयज फायनल, आयचो दीस आसा फायनल डे आसा. ते पयलींच आमची एक फायनल जाली ती सावरेश्वर वर्सीस सरस्वती. तेंचे भितर सावरेश्वर विन जाल्ली आसा. आतां ही दुसरी ऑल गोवाची ती आसली, ती एसोसिएशनाची आसली फायनल. आतां चल्ल्या ती आतां स्टार्ट जावपाक आसा. ती आमची ऑल गोवाची गोवा पुलीस वर्सीस ओम शिवशंभो तेंचे भितर. हांगा सगळ्या टिमींनी आमकां बरो दिसा दिलो. खंयच्या टिमीन आमकां फुटींगपणां करूना. बरें डिसिप्लीन दाखयता सगळ्या टिमींनी. प्रायज कितला? प्रायज आमकां ऑल गोवाक आमी प्रायज दवरला. फर्स्ट प्रायज आसा 40,000 प्लस ट्रॉफी. सेकंड प्रायज आसा 20,000 प्लस ट्रॉफी. थर्ड सेमी लुजर आसा 10,000 प्लस बेस्ट स्मॅशर, बेस्ट लिफ्टर आनी व्हॉलीबॉल चॅम्प्स म्हणून आसा. तशेंच आमचें एसोसिएशनाक आमकां 10,000 आमी फर्स्ट प्रायज दवरलें आसा. फातोड्डे स्विमींग पुलांत चोडणा फेरी ते रायबंदर मेरेन मांडवी न्हंय पार करपाची सर्त आयोजीत केल्ली. हातूंत मडगांव आनी केपेच्या 22 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.